आम्ही गेले 2 दीस वेगवेगळी चर्चा, काही लोक प्रत्येक संधीची वाट पळयतात. ज्या तरेन आमचे नवीन मोटर व्हेकल ॲक्ट, न्यू मोटर व्हेकल ॲक्ट हो सरकारान लावप अशें ठरयल्लें आसा. पण ज्या तरेन आमी सगळे पळयतकच आमी सरकाराक रिक्वेस्ट केली, आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केली, मुख्यमंत्र्या कडेन उलयले आनी तांकां आमी अपील केल्लें आसा, सांगिल्लें आसा की तो न्यू मोटर व्हेकल ॲक्ट जो आसा तो एवेन्सान दवरचो. सद्या तो लागू करपाचो ना, कारण ज्या तरेन ती फीज आसा ती फीज सामान्य गोंयकाराक परवडपाची ना आनी ताका लागून ताचेर कांय सामान्य लोकांक, कारण डिसिप्लिनी आसूं जाय ह्या मताचे आमी आसा. पण एखाद्याक फायन घातली म्हणूनच डिसिप्लीन येता अशें ना. तर अवेरनेस जी आसा ही तुमी करची आनी इमिडिएटली तो न्यू मोटर व्हेकल ॲक्ट जो आसा तो एवेन्सान दवरचो अशें आमी मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट केल्ली आसा आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराकूय सांगिल्लें आसा. तांकां दोगांयनी सांगिल्लें आसा 1-2 दिसां भितर इमिडिएटली निर्णय घेतले आनी ताचे संदर्भांतली कारवाई आसा ती तांकां